आम्याक आधारभूत किंमत दिवपाचेर विचार जातलो। सध्या आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान ह्या विशयाचेर घोषणा करप शक्य ना। तशेंच शेतकारांनी आम्याच्या उत्पादनाचेर भर दिवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मँगो शो 2024 वेळार सांगलें। दाखवून दिले की जवळपास 75 तरेच्यो व्हरायटी गोठापासून मानकुरादपर्यंत ह्यो गोंयांत जाता आणि ताज्याय पासून वेगवेगळे 350 तरेचे प्रॉडक्ट आंब्याच्या पासून आमी तयार करपाक शकता। काजूचो बारकेलो कारखानो घालपाचो ह्या युनिटा कडेन पळयतले, पण फूड प्रोसेसिंग ह्या युनिटा कडेन पळयता आसतना जितके रॉ मटेरियल्स गोंयांत जाता किंवा नेबरिंग स्टेटींत जाता the food processing with the 70% subsidies with the government of India and they call the guys support the guys the government of provide income तयार असा। आपण जर आम्ही केले तरी तो खूप मोठा बदल गोंयांत आम्ही एग्रीकल्चरच्या बाबतीत करू शकता। ताका लागून गोंयच्या सगळ्या शेतकऱ्यांक इंटिग्रेटेड फार्मिंग हो कन्सेप्ट आम्ही इंटिग्रेटेड फार्मिंग कित्याक म्हटला, अजूनही गोंयकार एग्रीकल्चर कमर्शियल पद्दतीन कशें जावचें हाच्याकडे लक्ष दिना। आंबे असत किंवा काजी असत आम्ही जे आमच्या आज्यान लायल्या किंवा पणज्यान लायल्या त्यो तातूंत फायदो आसा। आमी लायला आता आमी जर लायले ना जाल्यार आमच्या सेकंड जनरेशनाक ती खावपाक मेळटलें ना, कारण तुमी जर पळयशात जे लायल्ले तेजे प्रोडक्शन आतां अर्द्यान जालां। आमी सगळे जाण फक्त खंयचेय प्रोडक्शन काजूचें आसूं किंवा आंब्याचें आसूं म्हणून काजी लागोकूच ना किंवा म्हणून आंबे लागोकूच ना हे उतर आमच्या तोंडांतल्यान सहज येता, पण वर्सभर ज्या पद्दतीन त्या काजूची किंवा आंब्याची जी आमी काळजी घेवपाक जाय ती खरेंच काळजी घेतल्या काय की हाज्या कडेन कोणूच पळयना। हाज्या खातीर तांकां ट्रेनिंग जाय ती आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसाच्या तालुका लेवलाचेर दिता